आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येऊनत घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व मोगाच्या वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सुमेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 66व्या अंगड्याक मोगाचं स्वागत. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणा काल सदार जावचे. आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक सहा पोषक जावन आमकां सांगात दिल्ली आसात. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकिनी केक शॉप, आयडियल चिकन, विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग तशेंच मार्टिन्स मल्टीक्युझिन रेस्टॉरंट. आमच्या सर्व स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणून आयसो अंगडो हांगासर हांव सुरवात करता. मोगाच्या वीक्षकांनो, आमी दोगी सजरा म्हणले हे एक अपुर्बाचें कार्य फाटल्या सबार वर्सां जावन दायची वर्ल्ड 24/7 सदार जावन आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना हे आमी दोगी सजरा म्हणलें नांव आनी सांगता आसता हाच्या सांगाता तुमी आयकुनचें तें पद. ह्या पदाचो घडणार हेनरी डिसोजा आयलेवारच म्हणजे आदल्या सोनवारा देवा दिन जाला. आनी विशेश जावन कोंकणी संगीत शेताक ये कात्रिना आमी दोगी सजरा तशेंच घराचो दिवो असली सबार कोंकणी पदां लोकां मोगाळ जाल्ली पदां ताणें देणगी जावन फावो केल्लीं आसात. आनी तितलें मात्र न्ही, आमच्या काजारा माटवांनी जर बायलां सोंपता तर त्या बायलाच्या मदगात खंडीत जावन हेनरियाबाचें पद जरूर आमकां आयकूंक मेळटा. हेनरियाबाच्या पदा विणें बायलां सोबना म्हणून खंडीत जावन सांगयेत. आनी आयले बारच हेनरियाब देवा दिन जाल्लो आसता. विशेश जावन आमी दोगी सजरा टीम तशेंच दायची वर्ल्ड संस्थे तर्फेन देवा दिन हेनरी डिसोजाक आमी श्रद्धांजली पटयता आनी आयसो अंगडो विशेश जावन देवा दिन हेनरियाबाच्या मनाक आमी समर्पिता. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो, आज आमी 66वो अंगडो आमी दोगी सजरा रिलोडेड असो तुमच्या मुखार सादर करनासांव. आयची तारीख ऑगस्टची 19 तारीख. जर तुम्ही 500 वर्सांच्या आदी नदर घाली तर आमच्या कोंकणी समाजेंत एक विशेष घडीत घडलो तो दीस. 500 वर्सां आदी ऑगस्टच्या 19 तारखेकच आमच्या भोंवतणी एक रंगमंची तशेंच कोंकणी कला, संगीत, नृत्य तशेंच विविध कोंकणीक साहित्याक लक्ती जाल्ल्या तशेंच कोंकणी संस्कृतीक लक्ती जाल्ल्या विविध तालंताक एक वेदी उपजाल्लो एक अपुर्बाचो दीस. आनी तो जावन आसा आमच्याच मंगळूरांतल्या मिलाग्रिसांत आसच्या डॉन बॉस्को हॉल. हे हॉलाचे ह्या सालाचे उक्तावण जाल्लो एक अपुर्बाचो दीस. आनी आजीक 500 वर्सां संपतात. जुबलेवती संभ्रमून आसतना ह्या 500 वर्सांच्या डॉन बॉस्को सालाच्या त्या अपुर्बाच्या थंयसर जावच्या विविध कार्यांच्या वावरांत मेतेर जाल्ल्या सोमेस्तांक ह्या संदर्भार आमी आमच्या कार्यातर्फेन अभिनंदन आमी पटयता. 1949 ऑगस्टची 19 तारीख ह्या वर्सा डॉन बॉस्को साल उद्घाटन जाल्लें. कोंकणी लोकांक, कोंकणी उलोवच्या लोकांक एका अपुर्बाची रंगमंची उदक सुंदीजे आनी ताच्या सांगाता संगीत, नृत्य तशेंच साहित्य आनी सामाजीक कार्यां खातीर एक वेदी आसा जे म्हणली एक कले खातीरच आसा केल्लें एक संस्था जावन आसा डॉन बॉस्को हॉल. आनी 500 वर्साच्या हुमरार आज आसतना ह्या हॉलार फकत कोंकणी मात्र न्ही, ताच्या उपरांत कन्नडा तशेंच तुळू, हिंदी, इंग्लीश तशेंच मल्याळम, उर्दू असली कार्यां थंयसर मांडून व्हरूंक एक अवकाश दिल्लो आसा. आनी जाय तितल्या जाणांक डॉन बॉस्को सालाची ती वेदीच आपणाच्या जिविताची पयली वेदी जावंक पावल्या म्हूण सांगयेत. आनी ताच्या उपरांत जाय तितलें तांणी तांच्या जिवितांत यशस्वीक जोडली, जाय तितले गावपी आसूंक पुरो, नाटकिस्त आसूंक पुरो. आनी अशें आसतना कोंकणी नाटक सभा आनी डॉन बॉस्को हॉल
एकामेकाक सांगातात म्हणून सांगेत की त्या म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभा 1993 इसवेन सप्टेंबराच्या 19 तारखेक स्थापन जाल्लो संस्थो सुरवेर कोंकणी नाटक सभाचे विविध कार्य आमच्या मंगळूर शहरांत आसच्या विविध इस्कोलाच्या सालांनी तशेंच इस्कोलाच्या वाठारांनी चलतली पूण ताच्या उपरांत कोंकणी नाटक सभा खातीरच म्हणलो एक संस्थो करी जाय म्हणलो एक निर्धार जालो नाटकद्वारे धार्मीक साधन म्हणल्यार देवाकेकाल चलचो एक अपुर्बाचो संस्थो आनी ह्या बाबतीन डॉन बॉस्को साल एक निर्माण केल्लें आसा आनी अजून ही डॉन बॉस्को साल आमी पळयता आधुनीक तंत्रज्ञाना ह्या डॉन बॉस्को सालांत आसा जातींतली कोंकणी कार्य घडोवन आसात आज इतलें पुरा म्हणटा आसतना आयच्या अंगड्यांत डॉन बॉस्को साला विशयांत आमच्या अंगड्यांत सवालां तुमचे खातीर आमी सादर करता तर आयच्या आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचे पयले सवाल खंयचे म्हूण आतां आमी पळया आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल अशें आसा डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्लो भारताचो प्रधानी कोण डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्लो भारताचो प्रधानी कोण आनी तुमकां थंयसर ऑप्शनां दिल्यांत इंदिरा गांधी लाल बहादूर शास्त्री तशेंच इंदर कुमार गुजराल तशेंच जवाहरलाल नेहरू आमच्या मदगात लिली क्रास्ता हांगासर लायनर आसा शंभूर तावन लिली बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार हॅलो तुमगेर मस्त जाणां आसात गी म्हणून न्हय वय वय कोण सकट आसात भुरग्यांचो ताळो बरो आयकलो म्हाका दोघांना नातवात सुटा नातू इस्कोलाक वतात गी ना 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 ल्हानशे 2 वर्सांचे ओके 2 वर्सांचे तर तांचो वाटो तुमकां बरो टायमपास जाता न्हय वय वय ओके काल सकट करता नातू तुमकां पोखरी करता गी पोखरी करता आमचं तितले ओके पूण तुमी तांच्या फाटल्यान धांवून तासाचे पडटा न्हय वय वय जावन दिलेली बाय सवालाक या सवालाक जाप कितें म्हूण सांगचें इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी म्हणटात गे ओके बाय उलो केल्ल्याक रायट येस ओके आयच्या अंगड्याचो पयलो उलो आसलो शंभूर तावन लिली क्रास्ता तेणें उलो केल्लो आनी आमी सवाल तुमकां विचारले डॉन बॉस्को हॉला विशयांतच आयच्या अंगड्यांत आसचें सर्व सवालां जावन आसा डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्लो भारताचो प्रधानी कोण आनी तुमकां थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्लीं आसात इंदिरा गांधी लाल बहादूर शास्त्री इंदर कुमार गुजराल तशेंच जवाहरलाल नेहरू आनी भारताचो प्रधानी आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाक कित्या आयलो म्हणून तुमच्या मतींत एक आसूंक पुरो आनी ताकाय हांव जवाब दिता पूण ताचे की पयले हांगासर उलो आसा जेनिफर आसा हॅलो हॅलो जेनिफर नमस्कार नमस्कार खंय तावन उलयतात आम्ही आत्तूर तावन अत्तूर तावन गे वय ओके सो आमचे कारकोळ अत्तूर तावन न्हय वय 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 तुमचे फेस्त जालें गे पोर वय वय टेस्ट जालें गंमत आसलें गे फेस्ताक गंमत असले वय वय ओके जेनिफर बाय आमचे कार्य कितल्या तेंपा तावन पळयतात तुमी रिसेंट आजूच पळोवचे ओके आजूच पळोवचें म्हणल्या उपरांत तुमकां लायनी मेळ्ळ्या तुमी लाकी तर न्हय वय वय प्राइज मेळटा गे पळय सवालाक जाप कितें म्हणटात सवालाक जाप डी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू म्हणटात गे वय मुखलो उलो हांगासर आसा बहरेन तावन अनिल लायनर आसा हॅलो 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 नमस्कार नमस्कार सुमानेस अनिल उलो करना आसा बाहेर येतात घेता होय बाहेर ओके सो बाहेर आसलें आमचें कार्य पळयतात आनी जाय की आमकां व्हरतो संतोष आज आमी डॉन बॉस्को विशयांत उलोवन आसा डॉन बॉस्को हॉलाक गेलात गी तुमी डॉन बॉस्को कोडयाळ येताना काही फंक्शन आल्यार येताल्या ओके सो वेतालात कोडयाळ तुमचो गांव खंयचो फिरगज खंयची कोडयाळ न्ही हांव पुत्तूर ओके तुमी पुत्तूरचे न्हय सांगता ना हांव कोडयाळ तुमचे ओके वय कोडयाळ पुत्तूर कांय पयस ना बा आमी पुरो एकच ओके अनिल बाब आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात डी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू म्हणटात गे गेस करना आसात गी वा तेंथ आन्सर म्हण सांगतात गी गेस्ट कर नासते ओके पळया तुमचे गेस हा सांगा गेस्ट सांगते वय पळया
तुम्ही केल्ले गेस सारखी असल्यार तुमचें नाव लकी भाऊलाक वेता. देव बरें करूं. उलो केल्लाक. मुख्लो उलो हांगासर आसा. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತಾವನು फ्रीडल लायनर आसा. हॅलो. हॅलो फ्रीडल, नमस्कार तुका. नमस्कार. फ्रीडल कितें करताय तू? म्हणजे 12th झालं आणि नर्सिंग करते. आणि नर्सिंगाची क्लासेस आणि सुरू जायचे गे. वय वय. ओके, आता नर्सिंग फील्ड सडावत जावन विंचूंक पाटी करतात, पण तुवें विंचलाय. सो कित्याक विंचलाय? म्हाका नर्सिंग आनी इंटरेस्ट आसलो. सो इंटरेस्ट आसा, पूण कितें म्हळ्यार चॅलेंजिंग ह्या दिसांनी एक नर्स जावन पेशंट्सांक ट्रीट करचें न्ही. वय वय. ओके फ्रीडल, सर्व बरें जावन दी म्हणून मागता हांव. आनी हांगासर पयले सवाल दिला, ह्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू म्हणटाय गे. वय. डॉन बॉस्को हॉलाक तूं गेलाय गे फ्रीडल? ना ना. ओके, एक पटी बेट कर. डॉन बॉस्को हॉलाक जाय तितली कोंकणी कार्य जातात, आनी कार्य जाता आसतना आमी खंडीत जावन थंयसर त्या कार्यान भाग घेवन वा बसून थंयसर वीक्षका जावन जाल्यार आमी सपोर्ट करीत जायत गे. देव बरें करूं. उलो केल्लाक. मुख्लो उलो हांगासर आसा. सेव्हरीन गुरपूर तावन लायनर आसा. सेव्हरीन बाय, नमस्कार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार. पहिल्या सवालाक खाले जाप म्हणून तुम्ही निर्धार केला, सांगा. डी जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू म्हणतात. ओके, पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी की नागी म्हणून. सेव्हरीन बाय, देव बरें करूं. मुख्लो उलो हांगासर आसा. राजेश लायनर आसा. सो देलंत बेट्टू तावन. हॅलो. वय वय. हॅलो. सो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो हें देलंत बेट्टू म्हणल्यार केणे? विटला तावन. विटला न्ही. ओके, विटला तावन तुम्ही आज उलो करनासा. तर देलंत बेट्टावच्यान फिरगज आसा गी म्हणून. वय गे. वय वय. नवी पिढी सांपावलाची पिढी. ओके, नवी फिरगज. कितें करताय मानेस राजेश तुम्ही? हांव इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर. इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर जावन वावर करनासात. आनी आयच्या अंगड्याक तुम्ही आमकां उलो केला. डॉन बॉस्को हॉलाक तुम्ही भेट दिल्या गी? दिल्या. ओके, आतां तर जाप कितें म्हूण सांगतात? ह्या आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाक एक प्रधानी, आमच्या भारताचो प्रधानी आयलो. कोण तो? जवाहरलाल नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू म्हणटात गे. वय वय. पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी गी ना गी म्हणून. देव बरें करूं. उलो केल्ल्याक. आनी हांगासर मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अंगड्याच्या पहिल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. डॉन बॉस्को सला विशयांत आयचो अंगडो आमी सादर करनासतना आयच्या अंगड्याचे हफ्त्याचे सवाल कितें म्हूण आतां पळया. डॉन बॉस्को सालाच्या उक्तावणे दिसा प्रदर्शीत जाल्लो नाटक कुंचो. डॉन बॉस्को सालाच्या उक्तावणे दिसा प्रदर्शीत जाल्लो नाटक कुंचो. आनी ऑप्शन्स तुमकां अशीं आसात. स्वपन वा नीज गजाल, गायन आनी गजाली, गीत गजाल, तशेंच कसप्प्यांची गजाल. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. आनी व्हॉट्सॲप नंबर 9380043073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव, तुमचो गांव, सारकी जबाब आनी ताचे उपरांत तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर दंड आमी दिल्ल्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचें. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अंगड्यांत पयलें सवाल आमी तुमकां विचारलें आनी ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण पळया. कोण तो प्रधानी डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्लो? डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्लो भारताचो प्रधानी कोण? आनी सारकी जबाब आसा जवाहरलाल नेहरू. आनी 1957 इस्वेंत आमच्या मंगळुरांत एअरपोर्टाचे एरोड्रोमाचे उक्तावण आसलें. सांगातास नेहरू मैदानाचे पॅव्हिलियनाचे उक्तावण आसलें. ह्या दोनी कार्याक हजर जावच्याक तवळचो प्रधानी जवाहरलाल नेहरू मंगळुराक आयिल्लो. आनी त्या संदर्भार ललिता कला मंडळी हांणी सादर केल्ल्या यक्षगाना हें कार्य डॉन बॉस्को हॉलांत सादर जावन आसलें. आनी हें कार्य पळोवच्याक जवाहरलाल नेहरू आयिल्लो जावन आसा. आनी अशें आसतना मोगाच्या वीक्षकांनो, आदल्या हफ्त्यांत आमी तुमचे खातीर एक व्हॉट्सॲप सवाल आमी विचारले. ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण आतां पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल. वीर सोजराच्या उडासाक मंगळूर शहरांत हांचो रस्तो आसा आनी तो रस्तो कमांडर जॉर्ज मार्टिस रोड जावन आसा. आनी कोणे सकट सारकी जबाब दिल्यात तांच्या पैकी
इनामा हंका फावो जाता रेमंड डिसोजा कुवेट नमान बाळोक जिजू मैनाळे जेनिफर लोबो मोगरनाड दैविक अमृत मैनाळे बबिता पिंटो पेरमनो राक्नो हफ्ताळे लुविजा रेगो एआडी उजवाड पंद्राळे वालेरियन डिसोजा अमसो संदेश मैनाळे रनेश डिसोजा कारवार रेगिस्तानांतले फुल जुलियन डिकुन्ना इजय स्टानी वेळासो काणयेसो पुंजो तशेंच डॉरथी अलेक्स भारेन सेवक मैनाळे फावो जाता कोणाक वर्गणी पुस्तकां लभल्यांत दया करन कोणाच्या एड्रेसार ती पुस्तक पावीत करी जाय बूक पावीत करी जाय म्हणून तुम्ही थंयसर दिल्ल्या नंबराक संपर्क करन तेळसूचें तर आयचे कार्य मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्यांत आमच्या सर्व विशयां खातीर सादर करचें दुसरें सवाल खंयचें म्हूण आतां पळया आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल अशें आसा डॉन बॉस्को हॉलासो शिल्पी कोण डॉन बॉस्को हॉलासो शिल्पी कोण आनी तुमकां थंयसर ऑप्शनां दिल्यांत बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय एसचे बाप फिलिप नेरी OFM बाप मेल्विन डिसोजा OFM बाप रॉकी डिकुन्ना OFM डॉन बॉस्को हॉलासो शिल्पी कोण केदना कोंकणी नाटक सभा म्हणलो एक संस्थो आमच्या कोंकणींतलो एक मलगडो संस्थो आपणाच्या संस्थेच्या विविध उद्देशकाल एक बांदाप आसा जाय म्हणून निर्धार केलो त्या संदर्भार डॉन बॉस्को हॉलासो शिल्पी कोण म्हणून आमी विचारन आसा आनी जबाब दिवच्याक मानेस जीवन लायनर आसा नमस्कार तुमकां परवाय नमस्कार येस कितें करतात व्याप्त कितें तुमची कृषी जातो म्हणजे कृषी करतात न्ही सो कितें सकड आसा तुमच्या तोटांत वडतांत कालें आसा तोटांत माड्यो कोक्को मिरेस बेल तेनली पाना सकड आसा जातो ओके ह्या दिसांनी पावस इल्ले उणे न्ही कश्ट पावस इल्ले उणे जातो इल्ले शून्य आसा पावस कितें करतात पावस उदकाक उदक आमकां बोर बाये कडेन आसा जातो सो बोर मार उदक आसा न्ही हय जातो ओके पावस आमकां जाय जाय आनी आतां पावस जाल्यार आमचे दोन कितें प्रयत्न आमी करयात कितें म्हणटाय आमदिल्ले पावस उणे जातो कितें आमदिल्ले पावस उणे जातो वय ह्या फुडें पावस उणे पूण काही कडेन पावस उणे जावच्याक आमींत कारण जाल्या न्ही जीवन हय तेकडे आसले रोके कडेन काटकेर नासात खंडीत फुडल्या दिसांनी तरी प्रकृती आमी मोग करन प्रकृती आमी उरयत तेका रोके लाय जातो वय जावं दी जीवन सवालाक जाप कितें म्हणटाय डॉन बॉस्को हॉलासो शिल्पी कोण बाप रॉकी डिकुन्ना बाप रॉकी डिकुन्ना म्हणटाय गे हय जातो ओके पळया तुवें दिल्ली जाप सारकी गिनांगी म्हणून देव बरें करूं जीवन उलो केलाक मुखलो उलो आसा अलंगार तावन मानेस्त मेल्विन लायनर आसा हॅलो मेल्विन बाब नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार अलंगार म्हळ्यार मुडेबिद्र न्ही वय वय मुडबिद्र तावन मंगळुराक डॉन बॉस्को सलाक भेट दिवंक म्हण आयलात गी वय आयलो आयलो ओके खंयच्या कितें म्हळ्यार खंयच्या कार्यागी वा स्पर्धार पार्टिसिपेट करूंगी ड्रामा पळोवंगी कितें कॉम्पिटिशन आसलें लास्ट मंथात ते विजीट करूंक आयलो ओके सो आदल्या म्हयन्यार जाल्यार कॉम्पिटिशन पळोवंक तुमी आयला आतां जाय की भोव बरें आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात ये जॉर्ज अल्बुकर्क ऑप्शन ई जॉर्ज अल्बुकर्क म्हणटात गी वय वय सो गॅरंटी की जाप बदलूंक जाय गी गॅरंटी गॅरंटी पळया तुमी दिल्ली गॅरंटी सारकी गी ना गी म्हणून देव बरें करूं मानेस्त मेल्विन उलो केल्लाक थँक्यू थँक्यू येस मुखलो उलो आसा बेळमण तावन लिडिया लायनर आसा हॅलो हॅलो सो लिडिया बाय नमस्कार तुमकां नमस्ते कोण सकड आसा लिडिया बाय घरा हांव आनी माय मात सो तुमी आनी माय ओके हय. तुमी डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिल्या गी वय केदाळा मंगळूर गेल्या जाल्यार येता नेनपुरा ओके सो थंय येता आतां भितर गेल्यात गी भितर एक दोन फुटी गेल्या ओके दोन फुटी गेल्यात ओके तर डॉन बॉस्को हॉल तुमी पळयला ह्या हॉलाचो शिल्पी कोण ऑप्शन ए बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय ऑप्शन ए बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय एसजे म्हणटात गिल्लेशे सारखे चिंता परता तुमकां अवकाश कर दिता जाय जाल्यार वय वय तो फाउंडर मागीर आनी फिलिप नेरीन हांवें केल्लें ताका फाउंडेशनाक मागीर सगळ्या फाउंडेशन पुरा गेल्ले म्हणटात गी तुमी ऑप्शन ए योजन म्हणटात गी जॉर्ज अल्बुकर्क वय वय ओके देव बरें करूं लिडिया बाय उलो केल्लाक मुखलो उलो लायनर आसा फजीर तावन रेशमा लायनर आसा हॅलो
हॅलो रेश्मा, नमस्कार तुमका. नमस्कार सर. कामा गेल्यात गी घराच आसचे तुम्ही? वय वय कामाक गेले. सो कामा गेल्यात खंय काम वावर वय. करतात? हांव केस एकदा हॉस्पिटलान. ओके, हॉस्पिटलान वावर करतात न्हय. वय, वय. हॉस्पिटलान वावर करचे म्हणटा आसतना तुमकां जाय तितले पेशन्स Responsibility, सोसणीकाय वय. आसा जे न्हय. वय सर. की तितले सोसणीकाय आसा आनी एक सेवा दिवचे मौन आसा जे ते मौनी तुमचे वय, लागीं सर. आसा आनी जाय की बरें तुमकां बरें मागता. आता हय, सर. सवालाक जाप कितें म्हणटात? ऑप्शन ए सर. ऑप्शन जॉर्ज ये बाप मान- जॉर्ज अल्बुकर पाय एस हा, जे वय, म्हणटात वय. गे. वय, सर. तुमकां एक अवकाश करन येता ऑप्शन बदलिया म्हणून कितें म्हणटात? त्यांत आसतले म्हण चिंता सर. गेस करता. थंत हर एक आंगडार हांव इल्ले बदलिया म्हळ्यार कोणी बदलूंक रेडी आसानात रे. आसतले म्हण चिंचे सर. गोत्तो ना करेक्ट. ओके, पळया रेश्मा, देव बरें करूं. उलो ओके केला सर. थँक्यू. मुक्लो उलो हांगासर आसा बिकरना कट्टे तावन. लवीन डिसोजा बिगर सो लवीन बिकरना कट्टे तावन. ओके लवीन, नमस्कार तुका. कितें करताय तूं? हांव ट्रान्सपोर्टाचे बिझनेस करता. ट्रान्सपोर्टाचे बिझनेस करना वय, सर वय. न्ही. ओके, वय, वय. सो लवीन, आमची कोंकणी कार्य पुरा तूं पळयताय. आतां डॉन बॉस्को सालांत जाय तितलीं कार्य जातात. खंयच्याय कार्ये विशयान सांगयेत गे तुका? ना हांव पळोवना. ओके, डॉन बॉस्को सालांत गेला मस्त वर्सां पयले गेला. ओके, कोंकणी नाटक सभेच्या मुखेलपणाखाल विविध स्पर्धे चलतात. जावं पुरो गायन वय, वय. स्पर्धे, तशेंच नकली नेसना स्पर्धो, तशेंच ओवियो वेर्साचो स्पर्धो, अशे सबार संगती घडोवन आसात. वय, वय. स्पर्धे वय, करतात. वय. जरूर एक पुटी आमी वेळ करणं पळया जायत गे. जायत टीव्हीन पळयला येताना पुरा ओके प्रोग्राम आनी पुरा पळयला. ओवी आनी पुरा मनशान पुरा टीव्हीन जाताना पुरा ओके, पळयला. बरें. तेंचो सोन हय बरोबर. येस लवीन, आतां जाप कितें म्हणटाय म्हाका? ये आन्सर अल्बुकर तेंचे आन्सर आसा आनी कमी हे सांगले वय. पळय. बाप जॉर्ज बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय एस जे म्हणटाय गे. अल्बुकर पाय एस जे वय तेंचे ओके, पळय इल्लेशें अल्बुकर चिंतून जाप बदलूंक एक अवकाश करून दिल्यार? ना ना तितके जाप म्हणून हांव चिंता पण मस्त न्ही ओल्ड न्ही तशें जावन तशें जाप दिला हांवें. बाप जॉर्ज अल्बुकर पाय एस जे म्हणून दिला. ओके, मागीर पळय जे काले म्हणून रायट जाता येस एक दिला. जायत लवीन. देव बरें करूं. जाप जायत दिल्याक. थँक्यू डॉक्टर. खुशी थँक्यू. जाली ओके उलोवंक तुजे लागीं. या मुक्लो उलो आसा केलराय तावन. ज्योती लायनार आसा. हॅलो. ज्योती बाईक, नमस्कार. नमस्कार. डॉन बॉस्को हॉलाचो शिल्पी कोण म्हूण आमी सारन आसा. सगळीं आतां बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय एस जे तो म्हणटात. तुमी कितें म्हणटात? हांव इंटरनेट म्हणून तुमी तंत म्हणटात. दुसऱ्यांनी म्हणल्या खातीर गी? ना गोत्तो जाले. ओके, गोत्त आसा म्हणटात. पळय इल्लें सारकें चिंता. एखाद्या वेळार जाप दुसरी आसली जाल्यार ना ते आसून म्हण चिंता. कितें साध्य ना म्हणटात गे. हय तेंत आसून दी. तंत आसूं न्ही म्हणटात. पळया मागीर वय. जाप सांगतना मागीर संगीत आसलें न्ही म्हण जावन उजो त्या खातीर सारला हांवें. ओके, देव बरें करूं ज्योतीबाई उलो केल्ल्याक. देव बरें कर. मुक्लो उलो आसा पडुकोणे तावन निशेल मोंतेरो लायनार आसा. निशेल, नमस्कार तुका. नमस्कार. येस निशेल, तू काल इस्कॉलाक वताय की कॉलेजीक वताय की काम करताय? इंजिनियरिंग करते आसा म्हणजे शिकते आसा. इंजिनियरिंग शिकते आसाय. ओके, सो खंयचे वर्साचो कोर्स तुजो चलोवन आसा आतां इंजिनियरिंगाचो? थर्ड इयर. सो थर्ड इयर चलोवन आसा न्ही. ओके, आतां आयच्या अंगड्यांत आमी डॉन बॉस्को हॉला विशयान दिसान आसा. खंयच्याय टायमार डॉन बॉस्को हॉलाक गेला गे तूं? ना. ना. ओके, सो डॉन बॉस्को कॉम्पिटिशन जाता. मुखल्या वर्सा तरी त्या स्पर्धांनी भाग घेवंक एक पुटी प्रयत्न करचे जायत गे. ओके. ओके, आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय? ऑप्शन बी बाप फिलिप नेरी. ऑप्शन डी बाप नाही बी. ऑप्शन बी बाप फिलिप नेरी म्हणटाय गे. वय. गेस करताय गी वा येता आन्सर म्हणटाय गे? म्हणल्यार हांवें गुगलान चेक केलें तशे दोन आयले अल्बुकर्क आनी फिलिप नेरी म्हणून तशें. तू सगळें क्लॅरिफिकेशन पुरो दिवंक गेल्यार मागीर म्हजे काम उरता न्ही. ओके, देव बरें करूं निशेल उलो केल्ल्याक. पळया तुजी जाप सारकी गी ना गी म्हणून. आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचो सवाल परत एक पडी तुमचे खातीर आमी सादर करता. आयच्या अंगड्याचे हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. डॉन बॉस्को सालाच्या उक्तावणी दिसा प्रदर्शीत जाल्लो नाटक खंयचो? स्वप्न वा नीज गजाल, गायन आनी गजाली, गीत गजाल, खासप्यांची गजाल. सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. आनी कशें व्हॉट्सॲप करीत तुमकां कळीत आसा. आनी नंबर आसा 9380043073.
आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल आणि ह्या सवालाक जाप कितें म्हण पळोवचो वेळ. आयच्या अंगड्यान आमी तुमकां विचारले दुसरे सवाल ते जावन आसा डॉन बॉस्को हॉलाचो शिल्पी कोण. बाप जॉर्ज अल्बुकर्क पाय SJ म्हूण सडावत कॉलरांनी आमकां जवाब दिल्ली, पूण सारकी जवाब आसा बाप फिलिप नेरी OFM. जेन्ना कोंकणी नाटक सभा सुरवातली हो जेजुइताच्या मुखेलपणा काल सुरवात जाल्लो एक संस्थो जावन आसलो आनी डॉन बॉस्को हॉलाच्या केदार योजन घाल्ली एक हॉल जायजे एक बांदप जायजे म्हणून आनी त्या संदर्भार कापुचिनियाच्या हाताक एक हो संस्थो हस्तांतर केलो आनी बाप फिलिप नेरी OFM हाच्या मुखेलपणा काल ह्या हॉलाची बुनियाद फातर घालून बांदपाचें काम सुरवातले आनी त्या खातीर ह्या हॉलाचो शिल्पी जावन आसा बाप फिलिप नेरी OFM. तशेंच वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओ घेवन तांची प्रायझ आनी काणी घेवन गेल्यात तांची एक झलक आतां पळया. तशेंच तर आतां आयच्या अंगड्याचे मुखले सवाल आनी अखेरीचे तिसरे सवाल कितें म्हण आतां पळया. डॉन बॉस्को साल म्हणल्या उपरांत थंयसर जात खात भेद खंयचेय ना. कोंकणी म्हणली एक भास सगळ्या कलाकारांक सांगाता हाडटा लागीं हाडटा आनी डॉन बॉस्को हॉलांत जायतितल्या जाणांनी आपणाची पयली वेदी जावन मानून घेतिल्ली विविध हंताक पावल्यांत तितल्या मात्र न्हय आसा जाय तितली नांवां जोडली समेत ह्या हॉलांत आपणाची कला प्रदर्शीत केल्ली आसात आनी असल्या पैकी डॉन बॉस्को सलांत आपली कला प्रदर्शीत केल्ली भारत रत्न जोडपी कलाकारन कोण. ऑप्शन्स अशीं आसात MS सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, अरुणा आसिफ अली आनी थंयसर दिल्ल्या 3 ऑप्शनांत कोणी न्हय. अत्तूर तावन मानेस्त जोसेफ लायनर आसा. जोसेफ बाब नमस्कार तुमकां. आज अत्तूर तावन दुसरो उलो आयलो वळख आगी तुमकां पयलीं आयिल्ले उल्याचो वय म्हाका वळखना. ओके सो आज आमी डॉन बॉस्को सला विशयांत उलयता. डॉन बॉस्को हॉलाक तुमी खंयच्याय संदर्भार आयिल्ल्यात गी? ना थोड्यो ना. ओके मंगळुराक एक पटी येता आसतना एक पटी भेट दिया जायत गे. जाय जाय. आता डॉन बॉस्को सलांत आपली कला प्रदर्शित केल्ली एक भारत रत्न जोडपी कलाकार कोण ती? ऑप्शन बी लता मंगेशकर. ऑप्शन बी लता मंगेशकर म्हणटात गी तुमी? वय वय. ओके जावन दी देव बरें करूं तुमी दिल्ल्या जापीक. ओके. मुखलो उलो हांगासर आसा मोनिका वॉल्डर लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. मोनिका बाई खंय तावन उलो करना आसा आतां? हांव दुबाय येता न्हू. डॉन बॉस्को म्हजी मस्त सळ वळख 7 वर्सां हांव सिंगींग कॉम्पिटिशन रेपटी प्रायज कान गेला आनी 2024 हांव जज जावन आसली. ओके सो म्हळ्यार डॉन बॉस्को सला विशयांत जाय तितली माहित आसा तितल्या मात्र तुमकां मस्त लागीं जावयेत कळ्ळें न्हय. ओके डॉन बॉस्को सलांत तुमचे खंयचे यादी तुमकां अजून उडास आसचे म्हणल्यार खंयचे एक आमच्या सांगता वांटून घेवयेत गे. वय वय हांवें कंटिन्युअसली म्हज्या 7 वर्सां हांव 20 वर्सां सर एका कॅटेगरींत हांवें प्रायज जोडल्यात. हांव लॉरेट हांव सिंग करतले आनी शिल्ड आनी प्रामी व्हरून येतले. मागीर हांवें मस्त नायटान सिंग केला डॉन बॉस्कोंत. मस्त हांव मेलविन पॅरिसाच्या बँडांत आसली त्या टायमार आमकां मस्त फंक्शनां मेळ्ळ्यांत आनी आय एम सो अटॅच्ड टू डॉन बॉस्को. म्हाका फ्लॉयडान मॅसेज केली तशें हांवें आय थॉट ऑफ लायक टेकिंग टायम and to get into this program. निजाय खंडीत जावन तुमी आज उलो करून आमच्या सांगाता डॉन बॉस्को सला विशयांत तुमचे यादी तुमी वांटून घेतलात निजाय की वरती खुशी आनी म्हाका लायनर दिवयेत गे. ओके जाप कितें म्हणटात परत तुमचे खातीर आमी डिस्प्ले करना आसा कितें जाप म्हणटात? ओ ते लायव्ह येते आसा कितें? वय डॉन बॉस्को सलांत आपली कला प्रदर्शित केल्ली भारत रत्न जोडपी कलाकार कोण? क्वेश्चनाचे आन्सर ए. ऑप्शन ए MS सुब्बलक्ष्मी म्हणटात गे. वय
ओके देव बरें करूं मनिका बाई उलो केल्ला पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी गिनांगी म्हणून मुकलो उलो हांगासर आसा केलराई तावन फ्लेवी लायनर आसा फ्लेवी बाईक नमस्कार नमस्कार सो फ्लेवी बाईची लिवळो करनी पळया केलराईत कितें करता तुम्ही हांव घराच आसा सो तुम्ही घरात आसात घर सांभाळची व्हड जबाबदारी ने वय वय कितल्या वरार घरचे काम सुरू करता तुम्ही सकाळी सकाळी 5:30 5:30 मस्त पैकी उठतात मागीर रातीक सगळें काम मुकदातना कितलो वेळ जाता वय वय आता 10 आनी जालें आनी घरचें क्लोज करचें मागीर न्हिदचें आणि किचन क्लोज करचे मागीर न्हिदचे ने 10:30 न्हिदता आमी ओके 10:30 न्हिदतात ओके जावन दी फ्लेवी बाय आता जाप कितें म्हणटात जाप ऑप्शन बी लता मंगेशकर ऑप्शन बी लता मंगेशकर म्हणटात गी लता मंगेशकरची पदां आयकतात गी तुम्ही आयकल्यात ओके आयकल्यात फेवरेट गी तुमकां वय वय ओके त्या खातीर लता मंगेशकर म्हणटात गी म्हणून ने पळया फ्लेवी बाय तुम्ही दिल्ली जाप सारकी गिनांगी म्हणून देव बरें करूं ओके थँक्यू जबाब दिवच्याक मुकलो उलो अत्तूर तावन आसा वेनिल्डा लायनर आसा हॅलो हॅलो सो आज पुरा अत्तूर घरांत कॉल करनासत प्रायस अत्तूर घरांक मेळटा गिनांगी पळयचे न्हय सो वेनिल्डा बाय एकच करची तुम्ही नाही मो ना 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 ओके सो वेनिल्डा बाई तुमच्या विशयान दिल्ले सांगा कितें करतात तुमचे हॉबीज काय असल्यार कितें हॉबीज आसात हांव टिचर जावन आसा हांव सायंत थॉमस अलंगार शिकयत येता आसा हा खंयच्या क्लासीक शिकयतात आमी हायस्कूल शिकयत येता सब्जेक्ट तुमचे सब्जेक्ट मॅथ्स अँड सायन्स ओके सो मॅथ्स आनी सायन्स ह्या दिसांनी मॅथ्स आनी सायन्स भुरग्यांक शिकोवचे म्हळ्यार चॅलेंजिंग म्हणून कितें म्हणटाय तूं वय 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 आता भुरग्यांक इंटरेस्ट आसना कितें करतात इंटरेस्ट आसना तांकां आमी सर सपोर्ट करन बऱ्या रितीन कशें तुमी शिकायचे म्हणून बऱ्या रितीन सांगून सुदारल्यार मात ती शिकतात नातल्यार शिकना वय तशें सो जाय तितले चॅलेंज आसा टीचिंग फिल्डार ते तुमी मानून घेवन भुरग्यांच्या बऱ्या फुडार रुपीत करतात तुमकां परबी आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगा हांवें ये म्हूण सांगचे MS सुब्बलक्ष्मी MS सुब्बलक्ष्मी म्हणटात की पळया वेनिल्डा बाय देव बरें करूं जाप दिले ओके मुकलो उलो आसा कुलशेखर तावन पीटर डिकोस्ता लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार मानेस पीटर तुम्ही आमच्या कार्याक उलो करनासात पयले पोटी उलो करतात म्हण चिंता होय होय तुमची व्याप्त कितें हांव एसी मेकॅनिक एसी मेकॅनिक जावन वावर करतात तुम्ही ने ओके आय चांगल्यात डॉन बॉस्को सलांत विशयान आमी उलोवन आसा तिसरो सवाल जाप कितें म्हण सांगतात लता मंगेशकर लता मंगेशकर लता मंगेशकर म्हणटात एखाद्या वेळा जाप बदलितात गी म्हूण सारल्यार कितें म्हणटात लता मंगेशकर तासोनी किंवा दुसरी खंयची ऑप्शन पळयता ना नाका नाका तेंच सांग लता मंगेशकर तासोनी तासोनी गे ओके पळया देव बरें करूं जाप दिल्ल्याक सो डॉन बॉस्को हॉल म्हणलें एक अपुर्बाचे हॉल आयले वारच रिनोवेट जाल्लें आसा आनी जाय तितलीं कोंकणी कार्ये थंयसर चलोवन आसात आनी जावंक पुरो हर एका वर्सा थंयसर ड्रामा जातात नाटक जातात तशेंच विविध स्पर्धे थंयसर चलतात मुकलो उलो हांगासर आसा मुंबय तावन जॉयल लायनर आसा हॅलो सो जॉयल नमस्कार तुमकां नमस्कार सर मुंबय तावन तुमी उलो करनासात ऑनलायनर आमचे कार्य पळोवन आसात म्हण पात येता वय सर ओके सो तुमी मंगळुरी मुळाचे गे वय वय आमी सारकोळा सोडता न्हू ओके सो तुमी यात्तूरचेच न्हय वय वय आज कितें गोत्तू आमी दोगी सजरांनी यात्तूराक मस्त कॉला मेळोन आसात आज ओके सो जॉयल कितें व्याप्त कितें तुमची आमचे ऑप्शन ये MS सुब्बलक्ष्मी सो ऑप्शन ये MS सुब्बलक्ष्मी तुमच्या विशयान दिल्ली वळख करून दिया कितें व्याप्त मुंबईन कोण सकड आसात म्हणजे आखे बापू आनी आसा ओके जावन दी जॉयल खुशी जाली म्हाका तुजे लागीं उलोवन सो तुजे आन्सर कितें ऑप्शन ये म्हूण हांवें कन्सिडर करता पळया जाप सारकी की नांगी म्हणून देव बरें करूं मुकलो उलो हांगासर आसा कुलशेखर तावन नतालिया लायनर आसा नतालिया बाई नमस्कार तुमकां नमस्कार आता डॉन बॉस्को हॉलाक तुमी गेल्यात गी हाच्या पयले गेल्यात खंयच्या कार्याक म्हणून गेल्यात अशेंत नाटकांनी पळोवंक नाटक पळोवंक तशेंच विविध स्पर्धेंत पार्टिसिपेट काय केलात की फिरगेच्या हंतार काय ओके पूण गेलात तुमी आनी ह्या सालांत भारत रत्न जोडली एक
कलाकारांनी प्रदर्शित केल्लें आसा कोणती? नंबर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी. एम.एस. सुब्बलक्ष्मी म्हणटात गे. ओके, पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी गिनांगी म्हणून देव बरें करूं. ओके. आणि हांगासर आयच्या अंगड्यांत आमी तुमकां 3 सवालां विचारली आणि तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर आमी परत एक पोटी सदर करता. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा, डॉन बॉस्को सालाच्या उक्तावणी दिसा प्रदर्शित जाल्लो नाटक खंयचो? ऑप्शन्स: स्वपन वा नीज गजाल, गायन आनी गजाली, गीत गजाल, कसप्यांची गजाल. सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करूंक आसा आणि व्हॉट्सॲप करीत जाय आसले नंबर 9382004373 हे आमचे व्हॉट्सॲप नंबर जावन आसा. तर आयच्या अंगड्यांत आमी तिसरे सवाल विचारले. हांव चिंता तिसऱ्या सवालाक ऑप्शन ए आनी बी या मदें चडावत जावन तुमकां कन्फ्युजन आसलें. तर सारकी जाप कितें म्हण आतां आमी पळया. डॉन बॉस्को सालांत आपली कला प्रदर्शित केल्ली भारतरत्न जोडपी कलाकारन ती जावन आसा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी. कर्नाटीक वोकल कॉन्सर्ट तिजे थंयसर सदर जाल्लें आसा आणि सारकी जबाब ऑप्शन ए जावन आसा. तर आयच्या अंगड्यांत सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां हांगासरच्या बौलांत हांवें नांवां घाल्यांत. आतां कोणाक खंयचे प्रायज मेळटा म्हणून पळोवचो वेळ. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक इनाम. फौजता तोक्कोट तावन आयिल्लो उलो फ्रीडल तोक्कोट तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड फावो जाता. मुखली चीट काडटा तांकां मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. देलंत बेट्टू तावन मानेस्त राजेश देलंत बेट्टू तुमकां मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. तशेंच मुखली चीट लाकिनी केक शॉप हांचे गिफ्ट वॉचर. अनिल बहरेन मानेस्त अनिल बहरेन तुमकां लाकिनी हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आयडियल चिकन हांचे प्रायस कोणाक मेळटा म्हूण पळया. दुबय तावन आयिल्लो उलो मोनिका वॉल्डर तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मार्टिन्स मल्टीक्युझिन रेस्टॉरंट हांचे प्रायज कोणाक मेळटा म्हूण पळया. निशेल मोंतेरो पाडुकोणे तुमकां मार्टिन्स मल्टीक्युझिन रेस्टॉरंट हांचे तावन एक प्रायज फावो जाता. तशेंच अखेरीचे एक चीट मात्र काडूंक अवकाश जाय तितली नांवां आसात. विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे प्रायज सेव्हरीन बायन गुरपूर तावन उलो केल्लो तुमकां फावो जाता. आयच्या अंगड्यार कोण सकट विजेत जाल्यांत दया करून एका हफ्त्या भितर तुमची इनामां तुमी हांगासर आमच्या स्टुडियोंत तुमी काणी घेवन वेचे वा तुमकां येवंक जायना जाल्यार तुमच्या कोणी वळखीच्यांक तुमची फोटो आयडी धाड तुमची प्रायजां तुमी हांगा तावन स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. 1992 इस्वेर ऑगस्टच्या 20 तारखेक कोंकणी भाशेक संविधानांत स्थान मेळिल्लो एक अपुर्बायसो दीस. संविधानाच्या 8वे वळेरेंत स्थान मेळिल्लो दीस आनी थंय तावन आज पर्यंत हर एका वर्सा ऑगस्टच्या 20 तारखेक कोंकणी भाशेक मेळ्ळ्या त्या स्थानमानाक गौरव दिवन आमी कोंकणी मान्यता दिवस आमी आचरण करता. अशें आसतना आमच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्यातर्फेन कोंकणी मान्यता दिवसाचे परबी आमी पाठयता. आमच्या भोंवतणी आसच्या कोंकणी संस्थांनी वा फुडल्या दिसांनी आयतारांनी आमच्या इगर्जांनी कोंकणी मान्यता दिवसाचे आचरण जरूर आसूंक पुरो आनी अशें आचरण आसतना आमी कोंकणी लोक कोंकणी आमची मायभास ह्या भाशेकाचो अभिमान आमी ह्या असल्या कार्यांनी भाग घेवन व्यक्त करया म्हूण सांगून परत एक पुणी कोंकणी मान्यता दिवसाचे परबी तुमकां पाठयता आनी आयसो वांगडो हांगासर संपयता. हो जावन आसलो आयसो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो वांगडो. येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत हांव मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास आसो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.